की आम्ही आमचे पेशंट जो कार्डियक जो पेशंट असता हार्ट अटॅक जर येता ताचो जर गावात ताका हार्ट अटॅक आयलो ताका आजार कसलोच नासता पूण आमी सद्या कितें केलां की जे स्टाफ आमचे कडेन अवेलेबल आहा हांव तुमकां म्हायती दिता तेची की आमी हे 7 ते 7 चालू दवरतले म्हणजे सांजची एमर्जन्सी जाली की हांगा कसलेच भंय नासतना तुमकां हांगा ही एम्ब्युलन्स हांगा उपलब्ध आसतली आनी हांगा आमी ती एमर्जन्सी रूम चालूच आसतले। एक लक्षात घ्या की आतांच हांवें उल्लेख विनंती केली डॉक्टर रुपाक की ती ते सगळे प्रोग्राम पळयतात ते सगळे इन्सुलिनाचे बी आमकां खेडेगांवांनी जे काही आरएमडी आहा हार्ट अटॅक जर आयलो आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आहा भाशणान ठोकून आमी थकले की साहेबाक जेन्ना हार्ट अटॅक आयिल्ले तेन्ना हांवें फाटल्या सिटार गाडये घालून पणजे व्हेल्ले तेन्ना ब्रिज नाशिल्ले तेन्ना हांव सगळ्या भाशणांनी उल्लेख करता आनी गरीब मनशाक त्या तरेचो त्रास जावं नये म्हणून आमी ह्या तरेचे एमर्जन्सी रूमाचो कन्सेप्ट तयार केलो। मुख्यमंत्रीचे आमचे सहकार्य असल्या कारणान आनी साहेबाची विनंती आसली की आपल्या मतदारसंघात ह्या तरेची सोय जावंक जाय। साहेब आयज ना कित्याक साहेबाक गडबड धडपड जाता म्हणून हांवें साहेबाक सांगलें हांव करून घेता कित्याक हेजे उपरांत ठाण्यान वचून ते करून घेवंक जाय। खेडेगांव जे आसता आरएमडी जे आसता पयलीं ह्या तरेची आरएमडी नाशिल्ल्यो आरएमडी केली आयज तेच सुरू आमी आतां डॉक्टराक सांगला की स्टेमी प्रोग्राम म्हणून कितें म्हणटा की पेशंटाक खंयचे तरी जर कार्डियक चेंजीस जाल्यो ते ईसीजीचे माध्यमांतल्यान हांगा ते बेंगलोर वयता जसो ईसीजीचे कागद भायर येता तशेंच ते ट्रान्समीट जाता बेंगलोर आनी 3-4 मिनटां भितर तुका कळटा की मनशाक कसलो फुडें ट्रिटमेंट दिवंक जाय आनी ते इंजेक्शन दिवन ताका स्टेबल करून मागीर ते गोवा मेडिकल कॉलेज नाजाल्यार हेल्थ हॉस्पिटल जे आमी ह्या प्रोग्रामान इन्वॉल्व केला त्या हॉस्पिटलान वचून ते डायरेक्ट ट्रिटमेंट ते मनशाक दितले। आयज दीनदयाळ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जे केल्या तेजे माध्यमांतल्यान खुबशे सोयी लोकांक गावता पूण त्याच बरोबर लोकांचे जीवन कशें वाचोवपाचें हे धोरण घेवन आमी फुडें सरल्या। फाटल्या फावट म्हाज्या एक मनान आशिल्लें की एमर्जन्सी रूम तयार जावचे पण दुर्दैवान आमी सत्ता आमची गेली पूण आयज जेन्ना आयली आनी परत एकदां आमी सगळे कडेन सुरू करपाचे आमी प्रयत्न केला। हांवें पयलीं ठरयलें की 70च्या पयलीं आमी आमचे कामाक आमी चालू करूंक जाय। आमचो लोक हा केरी परिसरांतलो लोक हा ह्या लोकांक रातचे कितें एमर्जन्सी जाली धांवपळ करून साखळी वचपाची गरज ना आनी खंय वचपाची गरज ना ते हांगाच सोयी एमर्जन्सी सोयी जी आहा हांगा ते ट्रिटमेंट दिवन फुडें वचपाचो आमचो प्रयत्न आसलो। तेजे उपरांत कितें जालें की आमकां इन्सुलिनाचो प्रोग्राम आमी लॉन्च केलो। हे इन्सुलिन परत वचून साखळी कडेन घेवपाची गरज ना ह्याच सेंटरान आमी ते पॉयंट करतले डॉक्टराक सांगले प्रमाणे म्हणजे इन्सुलिन डायबिटीज जो पेशंट आहा तेजी चेकिंग हांगा जातली आनी फ्री इन्सुलिन दिवपाचें काम हांगाच्यानूच जातलें। ह्याच तरेन आमकां एक वेगळे विचार घेवन आमकां फुडें वचूंक जाय त्या माध्यमांतल्यान लोकांचें जीवन आमी कशें सुदरूं शकता आमच्या महिला खातीर आमी कशें सुदरूं शकता। आनी तेका केन्ना लोक म्हणटा बाबा खंय गेला अरे बाबा आहा बाबा तो प्रकट जातलो योग्य टायमार कामाक करूया ते कितें आहा ते सगळे गोश्टी करपाक वेळ काळ लागता। भुरग्यांचो विशय आहा हे भुरग्यांचे विशय आमचे भुरगे तडपता हे विशय आमी सोडयतलेच। हांव हांगा मंत्री जालो बेश्टो हांगा खुर्ची तापपाक न्हू पूण कितें आसा पूण सगळे बाकीचे गोश्टी आयज जॅकवेलाचो विशय आसलो जॅकवेल आमी मार्गाक घातलो आनी कितें आसलें जॅकवेल शिवाय कितें फिल्टराचें पाणी येवपाचें आहा केन्नाच येवं शकना म्हणून जॅकवेल आमी ताबडतोब टेंडर केलो तेकाच एक वर्सभर गेले ते जॅकवेल हाडपाक ते जमीन सॉयल टेस्टिंग आनी कितें करून आयज ते जॅकवेल जाले उपरांत साफ पाणी लोकांक ट्रिटेड पाणी लोकांक गावतलें। त्याच बरोबर आमी रस्त्या इतर सगळे सोयी आमी सगळे लक्ष घालता पूण मेन म्हणजे आरोग्याचो त्रास आमी पळयला खेडेगांवांत कितें जाता तें आनी गांवांत आमचे हांगाच आमी तुमकां आश्वासन दिल्लें इलेक्शनान की हांगा केरी पंचायत क्षेत्रांत एम्ब्युलन्स 108 एम्ब्युलन्स एडवान्स एम्ब्युलन्स आमी उपलब्ध करून दितले। ते एम्ब्युलन्स आयज आमच्या सगळ्याच गांवचो जाणटो जो कोण हांगा आहा तेजे हस्ते आमी ते इनॉग्रेट करून घेवया। आमकां कितें आहा की खुर्ची मंत्री हे सगळे आमी खूब पळयले आयुश्यांत जल्माक आयला तेन्नाच्यान हांवें सत्ता पळयल्ली आसा ल्हानपणाच्यान फाटल्यानच्यान आमी सरकार चलयल्लें बी आसा पूण सरकार चलयतना आमचो प्रजा जे आहा लोक जो आहा लोकांचे केन्ना विसरूं नये आनी त्या तरेची सोय सुविधा सत्तेर आसतना आमी दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसूं जाय म्हणून आमी ठरयलें की केरी पंचायत क्षेत्रांतल्यान एमर्जन्सी रूम हे अत्यंत गरजेचे। रातचे कितें जाल्यार कोणी धडपडपाची गरज ना मेडिसिन जे कितें आहा चडांत चड जे आमी ओपीडी जीएमसी दितात त्या तरेचे मेडिसिन दिवपाचो आमचो प्रयत्न आमी चालू केल्लो आसा। हांव काय गायब जावपी मनीस न्हू 5 वर्सां उरल्या फुडल्या इलेक्शनाक आनी म्हाजी तकली कशी चलता तुमकां हें सांगपाची गरज ना ते गोल गोल घूत आसता रोज पूण मेन म्हणजे लक्षात दवरा की कोणाक कोणाक शब्द दिले ते शब्द आमी पाळटले। त्याच बरोबर आमकां एक वेगळ्या दिशेन फुडें वचूंक जाय। आमची सगळी महिला मंडळाची मेंबर्स आहात तुमी सगळ्यांनी जे कितें सांगलें जे कितें इलेक्शनान चर्चा केली ते सगळे आपूण कित्याक जो पर्यंत कांय गोश्टी मार्गार लायना तो पर्यंत बेश्टे वचून भाशणां दिवन काय अर्थ ना।
म्हणूनच हांवें कितें थारयलें की आतांच्या डिसेंबरच्या आमी लोकांमदीं वचूंक जाय आनी तुम्ही फाल्यां येवचें आयज हे बरें काम हांगा केरी RMD जाल्लें आसा डॉक्टर उपलब्ध जाल्ले आसा त्याच बरोबर फाल्यां डेप्युटी कलेक्टराचे ऑफिसचे आमचें एक स्वप्न आशिल्लें तें स्वप्न साकार जाता आमी जेन्ना विनंती केली रोहन कोटेक त्यांनी आमकां तें मान्य करून तें दिलें नाल्यार लोक म्हणटले पयलीं वचून हांगा वयचें आतां सरपंचान सांगलां आलवाराची ऑर्डर काल सगळें केलां सगळें जातलें कोण येवन मिटींग घेता मिटींगेची गरज ना आमी जो पर्यंत लोकांचो इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करपाचें आमचेर पावलें आमी आसा हांव आसा साहेब आसा दोगूय आमी लोकां खातीर आमी वावुरता पण त्याच बरोबर जबाबदारीनी आमकां शब्द वापरचे पडटा